very dilapidated condition of Tilari Canal irrigation project in Sodia. Sir, हे आमचे कनाल हा पहिले सद्या तुका देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट इयर ते फ्लडिंग जावन तुवें आमच्या त्या लोकांक फायनान्शियल एसिस्टन्स दिले, पूण फ्लडिंग जायना जावपाक. लास्ट इयर तुवें सांगलेले की ऑक्टोबर नोव्हेंबर 24 तेजे वॉटरप्रुफिंग करतले म्हणून, बट इट इज नॉट डन टील डेट. फकत सांग केन्ना पासून हे तिलारी कनाल दॅट स्ट्रेच विच फॉल्स इन माय सोडिया विलेज विल बी वॉटरप्रूफ्ड. तुजी जी एरिया जी आसा पळय न्ही, सडिया म्हणटात थंय शिवोले, थंय तोय कॅनल जो आसा ताजी लायनिंगाची टेंडर जे आसा पळय न्ही ते 15/7/2024 टेंडर काडला. टेंडराचो कॉस्ट जे आसा पळय न्ही इट इज ऑलमोस्ट 9,75,38,000 रुपीज. हे टेंडर जे आसा पळय न्ही आमकां फाटल्या वेळार एक्झिक्यूट करपाक मेळ्ळें ना. आमी नॉर्मली नोव्हेंबर डिसेंबरांत हे कॅनलाचें लायनिंग काम करता आशिल्लें, पूण जालें कितें डिसेंबरांत हे फाटी देर वॉज एट ओल्ड गोवा देर वॉज एक्सपोजिशन, आनी त्यामुळे एक्सपोजिशनाच्या निमित्यान लाखांनी लोक गोंयांत येवपाचे आनी तांकां उदकाचे त्रास जावचे न्ही. तांकांच म्हणजे विशेष करून पर्वरी सायडीन जे कोण रावतले येतले वगैरे, पर्वरी कलंगूट नंतर मागीर बागा वगैरे हे भागांतल्यान जे कोण ट्युरिस्ट येवन रावतले तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून हे लायनिंगाचें काम आसा पळय न्ही ते आमी घेवना. आतां इमिजिएटली बाय नोव्हेंबर डिसेंबर ताका एजन्सी बी सगळी फिक्स जाल्ली आसा. इवन वर्क ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड आणि नोव्हेंबर डिसेंबर आमकां कामे सुरू करून मेळटले. या येस 2025.